एक प्रॉब्लेम जाल्लेले आसा. गाडी फाडसून लागली. नीतू प्लास्ट म्हणून एक बरी फॅक्टरी आसा. हांगासर होलसेलान बरे कापेती मेळटा. ये इसे बच्चा मिल गया. Just my bro. हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसात. सो आयज तर खूप गरमी जाता गोव्यान. 12 आणि 13 तारखेर पावस म्हणून दिल्लो आसलो, पण अशें दिसता सारकी उलोपूच मारलेली आसा. आता हांव जेवन बी रेडी जाल्ले आसा आणि आता हांव वयता मातशें सकयल. थंय तरी बरें वारें येता. हांगासर तरी खूप गरमी जाता. ही पळय, अवीन काडून गाडी आपणाची बेडरुमान दवरल्या. गाडी आनी कोण बेडरुमान दवरता? तेका कितलेय सांग, म्हाजेरूच वयल्यान तापता. आता तर म्हाका चलत वयचें पडटलें. कितें करूं? एक काम करता, हीच गाडी स्टार्ट मारता आनी वयता. ही पळय गाडी बेडरुमान दवरलेली आहा आनी हांव आतां हिका भायर काडटा. भितर ना, पळयत जाल्यार बडा 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 करतलो. कशी करून हांवें गाडी भायर काडलेली आसा बेडरुमांतल्यान. आता हॉलान आसा, पूण एक प्रॉब्लेम जाल्लेले आसा. गाडी फाडसून लागली. आता तेका कळत जाल्यार म्हाका शुवर मार पडटलो. कितें करूं हांव? कशी करून हांवें गाडी हॉलांतल्यान ही पळय भितर हाडून दवरली. आसली तशी दवरल्या, पूण पळय जोरो येयला हेका. लागली गाडी म्हाजे कडल्यान. पळय पळय जोराव लागलो. आता कितें करूं हांव? तो येत जाल्यार म्हाका शुवर तापयतलो. 8 वर्साची गाडी, पूण कशी तेणी सांबाळून दवरल्या पळय. कोण म्हणटलो ही 8 वर्साची. आता हांव कितें करूं? म्हाका सारको भंय दिसता. ही पळय, हे ते भिंतीक लागली गाडी. मस्ती करता मस्ती. आणि हे पळय शेवते कित करताय गो? कितें करताय? चल उठ, यो हेवटेन यो. चल यो. चल घरा कडेन या. यो कितें केलाय काय? कितें गडबड? घरा वचोंक नाका ती. मागीर यो तर यो. आयज आता आमी घरा पावलेली आसा. आयज आमी मातशी बेगीन येयली, कित्याक की खूब पावस पडटा हांगासर आनी जगलावणे बी मारता. आनी एक आता तर म्हाका सारकोच भंय दिसता. समज अवीन तो जोरो पयलो न्हू जाल्यार म्हाजी बसलीच. समज तो आता बेडरुमान आहा, पळयता कितें करता तो. कितें करताय रे? बरें, हांव वयता. हांव जेवण करपाक वयता. सुंगटाची कडी आनी शीत करतले. दोनूच खा, भाजलेले बी काय ना आयज. कळ्ळें मरे? चिकन खंयचे हाडू? बरें, कोंबडी पोस एक काडटा ती भितरले. तू हाड बापायले. हांव रांदता वचन. तुज्या वांगडा कोण बसतलो? गाइस, वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्ती गोवन्स. आणि आयज आमी येयलेले आसा बिचोले. कोणाक ताटपत्री कापेती. आयच्या ह्या दिसांनी, पावसाच्या दिसांनी सगळ्यांक खबरूच आसा की सगळ्यांची नळ्यांची घरां पयलींची आनी तांकां कापेती जाय पडटा. सो पळय हांगासर नीतू प्लास्ट म्हणून एक बरी फॅक्टरी आसा. हांगासर होलसेलान बरे कापेती मेळटा. चलया आमी घेवया फटाफट आता आनी चलया मागीर. सो गाइज हे पळय आमी हांगासर आता कोर्टा कडेन पावलेले आसा. माझो फ्रेंड थंय गेला बँकेन पयशे डेपॉझिट करपाक. आता 500 वगत रावतात, चल्ले घरा. हांवें आता डिसायड केला आयज बरें वचना न्हू. आयज हांव बरी करकरीत गाडी धुतलो सारकी पॉवरफुल प्रेशर मोटर बी मारून करकरीत. सो गाडी बरी चकचकीत करता आनी मागीर वयता पापाकी बरीक मेळपाक. जी आप कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्या क्या करोगे क्या उन चीजों का? खिचड़ी बना के
चिली करून खातले। आगे मिलेगा तो भी ना। इधर एक घासियों में होगा ये बड़े 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 में। ये देखो बादाम। बहुत मस्त दिख रहा है। कीचड़ है कीचड़। डायरेक्ट चंद्रार। डायरेक्ट हम डायरेक्ट चंद्रार देख लेंगे दीदी। मारो बहना मारो। चल राखोय ताची पण ती पिशी झाला तू इसून। धाडटात आमकां कोंगे सुद्धा धरपाक दिनात। क्या ढूंढ रही? ये इसे बच्चा मिल गया, कौंगे के बच्चे। सो गाइस हमें कौंगे नहीं मिले, क्या करने का, नसीब नहीं थी हमारी। क्या 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 करना? हाँ चलो डिच्ची गाना लगा पहला। डिच्ची क्या गई ए डूब गई, भैंस हमारी किचन में गई। डूब गई। वहाँ से हमको नोटिस आया था, अपने घर से नोटिस आया था कि घर पे आ जाओ, नहीं तो तुमको मार पड़ेगी आज ना दीदी। हाँ। चिल्ला चिल्ला के बुला रहे, इतना चिल्ला रहे कि क्या बताओ। पड़ गए हम लोगों के कान पड़ गए कान। ओए सही बोला राहुल। ए पण हेजे गर्लफ्रेंड हा खंय दाखय रे जिती राधिका मेल्या ये मरी आहे मेल्या ही हाय इंदलची हाली बाल गिले मरे तेरे दीदी ये छोटा चोर नहीं दिख, छोटी चुड़ैल नहीं दिख रही है। हाँ एनाबेला एनोबेला, मेरे ही घर में एनोबेला है। किसने बोला ऐसा, किसने बोला? क्यों भैया ऐसा क्यों? अब अच्छे हो ना? क्या पिया आपने? तू किती पियाता है, चहा का कॉफी? कॉफी पिया था कॉफी पियाता है तू? आणि बिस्किट बिस्किट खाता है बरा. आणि तू कितले स्टँडर्डाक? 50 5th A. बीन कित्याक कित्याक ना तू? माझा फ्रेंड हा बीन कितें आसता? बीन सेम आमकां कितें शिकयता बीन सामोसा मेळटा आणि एन कितें मेळटा बटाट वडो आ, सांग तरी. स्टडी करपाक आणि बीन स्टडी करपाक मेळना आणि एन कितें करपाक मेळटा मस्ती आज काल आमकां सेकंड पिरियड पिया म्हणजे कितें उदीक पिवपाचें आ खेळपाचें आ, तशें सांग मरे आमकां खंय कळटलें. अरे 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 तू खंय गेल्ले काय आयनॉक्स गो आयनॉक्सान पळय गो ते भुताडकीचे पिक्चर चालू आहा मंजा पळय गो आज कितें आहा ते सीट बीट अवेलेबल आहा जाल्यार ये मरे चला कितें आप देख सकते हैं आज हम बनाने वाले हैं भेल। आज कितें करता रे बॉय? भेल भेलपुरी भेलपुरी कोंकणीन उलय मरे बॉय, हिंदीत रे. हा उलयताय मरे तू कोंकणी. पळय काय बरो कटिंग बोर्ड बीन आहा पळय कडे लाकडाचो. पळय जमीन बीन बरी पुसल्या बीन आनी बसला सारको. आयज उजो हा आयज उजो सारको. ए श्या तूय उलयताय सारको कटिंग कर म्हणटा का कोण मरे? सारको कटिंग कर रे बॉय, सारको कटिंग कर रे. कितें रे सारको कर मरे. ए बाप रे शा पावरफुल मरे तू. आज क्या मिलेगा रे? भेलपुरी रे. हाँ वही. और तू बरो बसलाय मरे माकड कसो. चिकन पुडी मिलेगा तेरे को क्या मिलेगा? काय कोकणीन उलय मरे बॉय, कोकणी आहे ना. ओ पण नाव येईल पार्टनर. पाडवा याचं नाव पाडवा. के रे नाव तुझे? पाडवा. छोटू दादा किरा बेटे बाबूजी. हाँ, इरा बेटे बाबूजी. हैंड में तेरे ओए कर चाइनीज ओए आ रहा है मेरे वीडियो. हाँ पळय गाईज आम्ही कितें करता नाकाल्ली मस्ती.
डालेंगे ना थोड़ा दो भैया मैंने वो करते हैं दो रुक ये डालेंगे बहुत रस है ओए चालू दादा थोड़ा साइड में मजे आ गया मस्त बना है ये बाबा हाँ अच्छा तो बहुत बना अरे पूरा एक गमला भर गया देखा हमारे चाइनीज बंद कर दे बस हो गया बंद करूं हा देख हा बय पावसाच्या दिवसांनी हे खाजीत बाबा अलग असता आमची सो गाईज आम्ही न्हू आमच्या गेल्या वर्साचे व्हिडिओ ओल्ड मेमरीज आमच्यो परत आम्ही तुमच्या मुखार हाडलेले आसा तुमकां आवडले काय ना ते तुम्ही सांगात आणि गायज हांव न्हू थोडे दीस पयलीं बरें नासलें अजून न्हू म्हाजें नाक बी बसलेलें आहा आणि मागीर आमी स्विमींग पूलार वयतली माझे आई जे गेले नाक माझ्या शिया आले नाक म्हाका न्हू थंडी जाल्लेली गाय त्या खातीर न्हू आमी भायर बी वचोंक नासली पण आता म्हाका हांवें प्रॉमिस केला म्हाका स्विमींग पुलान व्हरतलो म्हणून आणि सय्यारा मूवी करतलो म्हणून ना आता थंयचंय अशेच बी जावन पडटात निब्बा निब्बी खबर आहा तुमका काय ना काय टेन्शन घेऊ नका खरं सो गाईज आयज आम्ही तुमच्याकडे शेअर केलेली आमची ओल्ड मेमरीज परत एकदा कित्याक सांग 2 दीस जाले न्हू चड वत पडटा चड पावस पडटा आणि पावसान भायर सरोंक मेळना पूण हे ज्यो व्हिडिओ आमी तुमकां घातल्या खबर आसा ह्यो आमच्यो न्हू चॅनल मॉनिटायज जावच्यो पयलींच्यो रेकमेंड पासून केन्ना म्हाका दिसना कोणी पयल्या पासून ह्यो व्हिडिओ म्हाका दिसत ना तेन्ना आमकां व्ह्यूज बीन काय नासले न्हू पयलीं नेवाच चॅनल न्हू तेन्ना 200 बीन आसतले सबस्क्रायबर 200 सबस्क्रायबर त्या टायमाचे व्हिडिओ आमी ते डिलीट केल्लेले परत आमी तुमकां घातलेले आसा तुमकां स्पेशली दाखोवपाक आमची पयलींची लायफ कशी कितें आसली पयलीं तुमकां आनी होच तुमचो मोग तुमचो सपोर्ट यू नो आयज हांगासर आसा थँक्यू सो मच तुमकां परत एकदा न्हू आनी येस आमी स्विमींग पुलार वयपाची आसा उजो करपाक या मगो चला आयचो तुमकां व्लॉग आवडला आसतलो न्हू आनी आमकां भरपूर कालच्या ब्लॉगान हांवें सांगलेले ऑयल करतलो म्हणून भरपूर मॅसेजी येयलेल्यो आसा म्हाका जाय येस दिता व्हेरी सून न्हू तुमकां ब्लॉगूय घालता ओके चला चॅनलाचेर जर नवे आसा न्हू जाल्यार लायक करपाक विसरू नाका आणि गायज खूप कमेंट करात खूप तुम्ही आधी कमेंटात घालिना म्हाका दिसता तुम्ही आमकां विसारली हय कॉमेंट घाला आनी बेल आयकनाचेर क्लिक करा नाल्यार तुमकां नोटिफिकेशन येवचें ना ओके आनी हांव मेळटा तुमकां नेवी आनी इंटरेस्टींग व्हिडिओन टिल देन टाटा गुड नायट बाय